कारणान थोड्या लोकांक डायरियाची बाधा जाल्ली. सगळें कंट्रोलान आसा. त्या म्हणजे कोणाक कितें प्रॉब्लेम जाला ताजे खातीर जी वखदां आसा तांची वेवस्था आसा. आमची ANM आसा, तिजे कडेन एडिशनल वखदां दिल्या. आमची हांगा सब सेंटरूय आसा, दोतोरूय थंय येता. ठाणे मागीर आमची RMD आसा, थंय डेली अवेलेबल आसता. आनी परत आमचें सेंटर आसा. म्हणजे फॉर्च्युनेटली सुदैवान कोणाक सिरियस प्रॉब्लेम जावना, सगळे कंट्रोलान आसा. पण हो जो म्हणजे उदक दुशीत कारणान जो प्रॉब्लेम जाला हो प्रिवेंट करपाचो, म्हणजे तो अवॉयड करपाचें आमचेच हातान आसा. सगळ्यांनी उदक किंवा जें कितें खाता हें वेवस्थीत उदक गरम करून थंड करून पिवपा जाय. मागीर दुसरें, सगळें कितें खाता तें रॉ खावपाक जायना, वेवस्थीत क्लीन करून खावपा जाय. म्हणजे दुसरें, फ्रेश सगळें गरम फ्रेश खाल्लें बरें. आनी बाकी म्हणजे आतां जें आमकां हांगा लक्षान आयलां जे रिपोर्टा प्रमाणे तुमच्यो बांय प्रदुशीत जाल्ल्यो, ताज्या संबंदान म्हणजे PWD डिपार्टमेंटान एक्शन घेतल्या. दुसरें, ओपन डेफिकेशन थोडें जाता, तुमी सगळ्यांनी कंट्रोल करपाक जाय. खुबश्या घरांनी हांगा टॉयलेट गव्हर्मेंटान बांदून दिल्या किंवा तांणी स्वताचे आसा खुबश्या लोकांचे, आनी ताचो योग्य वापर करपाक जाय. हे सगळें जर अवॉयड करपाक जाय जाल्यार आमच्याच हातान आसा. आनी इतलें आसून सुद्दां कितेंय जर कोणाक प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी आसाच हांगा. वी वील गीव ऑल द नेसेसरी हेल्प.